फोंड्या पालिकेक बीजेपी आड काँग्रेस, फोंडा रायझिंग, गोवा फॉरवर्ड, अपक्ष अशी मल्टी कॉर्नर झूज. वेंचणूक 5 मायाक 15तले 13 वॉर्डांची वेंचणूक जातली. एकूण 43 उमेदवार. फोंड्या पालिका वेंचणूक 13 वॉर्डांची वेंचणूक. एकूण 43 उमेदवार. 2 जिखले बिनविरोध. दनपारां वॉर्ड नंबर 13त अपक्ष विद्या पुनाळेकर बिनविरोध आयली. विरोधक बीजेपीन तेको दिल्लो दर्शना नायकाक अर्ज फाटीं घेवंक लायलो. तिचेर दुखां गळोवपाची परिस्थिती. कित्याक लागून पार्टीन तुका प्रेशर हाडलो? तशें कांय ना, पक्षाचें मान्य केलें. तूं बीजेपी आशिल्लें आनी तुजो ऑपोजीट आशिल्लें तें आमी म्हणटा एनजी परिस्थिती आसलेलें, पण तुका बीजेपीच्या हितूंतल्यान कित्याक तुका विड्रॉ दिसली? कित्याक लागून दिसली? पार्टीन सांगलें तुका विड्रॉ कर म्हणून? हय. सांजे मेरेन विद्या पुनाळेकर बीजेपीत. अध्यक्ष तानावडेन तिका येवकार दिलो. सकाळीं पयलीं फोंडे बीजेपी मंडळाचो अध्यक्ष दळवी बिनविरोध जिखलो. विरोधक उमेदवार भरत पुरोहितान अर्ज फाटीं घेतलो. पयले सुवातेर आमचो ऑपोजीट कॅन्डिडेट आशिल्लो भरत पुरोहीत, ताजे आभार मानता की तांणी आयज म्हाका सपोर्ट केलो आनी आपलो कॅन्डिडेटचेर विड्रॉ केलो. आनी सगळ्यांक श्रेय हांव आमचे कार्यकर्ते, म्हजे वाड्यावयले म्हजे वोटर, म्हजे सपोर्टर आनी चड करून आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे आमदार जे मंत्री रवी नाईक, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद भाई तनावडे, राज्यसभेचे खासदार विनय भाई तेंडुलकर, आमचे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावयकर, यांचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता की त्यांनी सगळ्यांनी हो फुडाकार घेवन आयज म्हाका बिनविरोध निवड केली. आनी आमी आयज 15 पैकी एक आयज निवड जाल्ली आसा आनी 2 मार्गार आसा. हांव तुमकां सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचे सक्षम अशें नेतृत्व देशान आनी आमच्या गोंय राज्यात मुख्यमंत्री दिता, देशान आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी दिता. आनी आमकां फोंड्यान विकास करपा जाय जाल्यार म्युनिसिपालिटी स्थिर म्युनिसिपालिटी येवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.